कॉल दिल्ले 10-17 ओके हिंगा गोगळान आता न्यू जुडिओ जाला हा तो तेजे ऑपोजिट रदल्फो दराय बिल्डिंग ओके ग्राउंड क्लास 3 स्टोरी शॉप राईट म्हणून हिंगा ग्राउंड फ्लोराचे शॉपां होलसेल वायन होलसेल ताका ऊस पेटला म्हणून सो इमिजिएटली आमची फायर ब्रिगेड आयली आनी तुरंत ते फायर फायटिंग स्टार्ट केले आनी उजो पालयलो एक्चुअली ग्राउंड क्लास मेजनायन आहा ते मेजनायन तिका वयर भरलेले आहा तिका तितलो वयर पळोवंक ना म्हळ्यार ग्राउंड फ्लोर उजो ओरिजिनेट जालो आहा सगळे ब्लॅक आउट जाला वयर स्मोकूय गेला आनी सायडीनूय शॉपां आहा तेका सायडीन तितलो इफेक्ट जावंक ना वयर रेजिडेन्सीज ती वयर तांकां तितलो इफेक्ट जायना म्हळ्यार स्मोक वयर गेल्लो आहा आनी भितरल्यान सगळें ब्लॅक आउट आनी सकयल फ्रीज आहा तेजी फ्रिजीकूय पेटला फ्रिजी म्हाका दिसता चडशी इलेक्ट्रीक शॉर्ट सर्कीट जालें जाल्यार फ्रिजींतल्यान वयतलो ना सायडीनसान वयतलो सो ओरिजिनल थिंगा चड मेजर वयर पेटला कित्याक वयर कांयच ना वयर तितलें उजो बस्ती हिटेनूय हें जाल्ली आहा तेजो स्टॉक आहा वयर स्टॉक तितलो ना म्हळ्यार स्टॉक आहा ताकाय ऊस पेटपाक शकता आसलो तरी आसतना ते वयरी वर जालें आतां तें येवन आनी हें कॉन्शियस कडी झुपकन भितर वचोंक जायना हें ल्हान आहा शॉप म्हळ्यार कॉन्शियस भितर वचपाक जाय तरी आसतना तेणी तो भितर वचोन 2 बी सेट घातली तेणी स्मोक कितलो जाता ताचो स्मोक कितलो जाल्लो कित्याक सगळें इफेक्ट जाल्लो लोकांचो बोवाळ पडलेलो म्हणून आयकलां हांवें कितलो लोकां बोवाळ पडलेलो रेजिडेन्सीस आहाय वयर सो असलें हिंगा शॉपां म्हळ्यार तेका एनओसी म्हाका विचारना की एरिया तेजी बिलो 100 आहा एरिया बिलो 100 आहा तेणी सेल्फ डिक्लेरेशन करपाक जाय तेणी फायराचेर तेणी ओन खूद आपणान घालूंक जाय सेल्फ डिक्लेरेशन करून जर एनओसी तेजी ना फायराचेर सेल्फ डिक्लेरेशन करूंक ना आनी तेणी फायर सेफ्टी तेजी कांय दवरलेली ना आनी ते म्हणटा ते फ्रिजीक लागलो ते बंद जाल्ले ते नाशिल्ले सो ते येवन तांकां सांगलां आनी मागीर ते चालू जालें कित्याक आज तेंचे होलसेल आज इस्टराफूय तांकां डिमांड आसता थोडो तेजो देखून ओपन करून येयल्ले आसतले ओके लॉस कितलो लॉस तेंगे होलसेल तुगे फ्रीज फॅन्स आनी सायडीन तो स्टॉक सगलो हो सगळे स्टॉक वायन स्टॉक तेंचें जालां आतां कितें तेणे डिटेल आमची सगळी घेवंक ना म्हळ्यार रावंड 1 लाख जावपाक शकता वयरी वचोंक शकता कित्याक ताजो वायन स्टॉक आयज इस्टर म्हजें नांव सूरज पवार आनी ह्या शॉपाचें नांव आसा शॉप रायट लिकर स्टोर तांचेय आज इस्टर आशिल्लें आनी इतलो भयानक उजो लागला की तांचे आतां कितले एस्टिमेट जाला हे आमी सांगपाक शकना आतां फायर ब्रिगेड ताबडतोब आयली तेंच्यांनी उजो पालयल्लो आसा सांगपा सुद्दां म्हाका म्हणल्यार हांव खूब इमोशनल जाल्लो आसा ह्या मोमेंटान कित्याक कोणाचें अशें नुकसान जावप हांव हांगाच रावता सायडीन ती म्हजी शेजारी आमी सगळे कोंकणांतले लोक म्हणल्यार आमी सगळे एकठांय रावपी जालें कितें आतां उजो लागला आतां म्हणल्यार सरकारांनी तांकां मातशें कितें तरी एक हें दिवचें कळ्ळें तुका न्ही एक रिप्रेझेंटेटीव म्हणून कोण तरी म्युन्सिपाल्टी किंवा आनी कोण आमदार आसता बट आयज पळयत जाल्यार कोण ना हांगा सांगपा सुद्दां म्हाका दूख दिसता की म्हळ्यार इतलो व्हडलो उजो लागून आतां ते सगळे पावले आसतले सोशल मिडियाचेर सगळे हाजेचेर सोशल मिडिया हेजेर सगळे पावता बट आतां म्हाका खबर ना कावन्सिलर हांगचे कित्याक येवना ते हांव स्पेशली विचारतलो कावन्सिलराक हांगा तुमी पळयलां आसतलें कितली घाण जाल्ली आसता ही एरिया हांगा तुमकां जुडिओचो व्हडलो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आहा थंय कितले लोक आसा आतां थंय वयले लोक तांची कितें जाता तांगेले ते लोक रावता चुकोन तेंच्या घरान उजो जर लागिल्लो हेजो रिस्पॉन्सिबल कोण आनी तो उजो थंय पावला तांच्या घरानूय पावला तांचेंय नुकसान त्या सायडीच्या शॉपाचे एसी गेल्या आनी एक रिप्रेझेंटेटीव म्हणून कोणी तरी आसपा जाय म्हणल्यार जे आतां सो ते अजून म्हणल्यार कोण पावूना थँक्यू